बाणावले दर्यावेळेर सोमारा फातोर्डेर एकलो बुडून सोंपलो. तो कामार भायर बोटीर आशिल्लो. सुटयेत गोंयांत आयलो आनी दर्यांत बुडून सोंपलो. हाचे पयलीं शेनवारा बागा एक ट्युरिस्ट बुडिल्लो. टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर तो बंद आसा तोंड धापून. डायरेक्टर ऑफ टुरिजम तोंड धापून बंद आसा. ह्या इश्यूचेर क्लॅरिटीच मेळना. जे लायफगार्ड जे काम करताले गोंयकार आमचे कितलेशेच ते सद्या स्ट्रायकाचेर आसात. आनी त्या स्ट्रायकाचेर गेले तेन्ना आनीक आमकां कळोन चुकलें की सादें उदक पिवपाचें उदक म्हणटा तें गोंयकार असो कोणाकूय प्रोवायड करता. आनी जेन्ना आमचे 141 कोटी हांकां आमी खर्च करता हेंचे खातीर आनी आमच्या गोंयकारांक उदक पिवपाक सुद्दां ते प्रोवायड करना. वॉकी टॉकी सारकी जी यंत्रणा जी गरज आसा बीच सेफ्टी खातीर ती यंत्रणा तेंचे कडेन ना. तेंचे कडेन इक्विपमेंट कसलीच ना. ते आमच्या गरीब भावांक पगार ना आनी आयज ते स्ट्रायकाचेर आसात. बाबू आजगांवकरान सांगलें 30 जुनाक हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो. तेजे नंतर दृश्टी परत परत पेपराचेर स्टेटमेंट दीत आसा की कितली लायफ तेणी सेव केली. मुख्यमंत्र्यान हेजें स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की कितें खरें कितें फट तें कोणाक कांयच कळना. एसेंब्लीक तुमी एक आन्सर दितात तेजे नंतर ही दृश्टी जी कंपनी आसा ते दुसरी हें करता. पूण म्हाका कळना हें आमचो सरकार खंय चल्लो आसा आनी कितें जाल्लें आसा. सद्याक गोंय हें एक ड्रावनींग डेस्टिनेशन जाल्लें आसा. म्हणजे हांगा जल समाधी घेवपाचें एक स्थळ जाल्लें आसा आनी त्या खातीर गोंयचें नांव आमचें पेड्ड्यार जायत आसा. लायफगार्ड आमचे जे आसा गोंयकार भुरगे जे स्ट्रायकाचेर आसात तांकां तुमी सेवेन एब्जॉर्ब करात. तेंचे मार्फत तुमी बीच सेक्युरिटी आसा ती तेंचे कडेन दियात. आनी जे रिटायर्ड जे आर्मी आनी नेवीचे लोक आसात ऑफिसर आसात तेंचे सुपरविजनाचें काम करात. 141 न्ही हें काम सगळें 3 ते 4 कोटीन जातलें. इतली कोटी म्हणपाची सुद्दां आमकां गरज ना आनी बरें काम जातलें. दृश्टी वेळार पगार घालिना फुडाराचे कांय धड ना म्हूण लायफगार्ड 5 दीस जाले संपाचेर आसात. पर्यटन मंत्री थंड आसा. सीएमाक विचारल्यार सीएम म्हणटा लायफगार्ड खंय ताचे कडेन येवंक ना. अरे बट दृश्टीच्या एक तर कोण तरी लायफगार्डा तेणी एकट्यान म्हाज्या कडेन कोणी तरी उलोवपाक जाय पयली गजाल आसा. जाल्यार हांव दृश्टीचो ऑलरेडी तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट आमी 6 म्हयन्या खातीर ऑलरेडी रिन्यूवल केला. हांव तेजी फायल ऑलरेडी पळयता त्या कॉन्ट्रॅक्टान कितें आसता तो. त्या उपरांत तांच्या कडेन उलोवन जो कितें तें ठरवं येता. त्या स्ट्रायकार थंय रावले म्हणून विशय सुटचो ना. कोण तरी ताजो एखादो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाज्या कडेन जर उलयलो आसा तेंचो कितें विशय तो कळटलो. तो दृश्टी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑन बोर्ड घेवन तेंचो विशय कितें तो रिजॉल्व करता. बट दे वॉन्ट टू कम एंड टॉक विथ मी. सुमार 600 लायफगार्ड संपार आसात. ते म्हापशा बोडगेश्वर देवळा कडेन मेळ्ळे. देवाच्या पांया पडून उपरांत तांणी दृश्टीच्या मॅनेजमेंट आनी सरकाराचेर सुशेगादपणाचेर टिका केली. आणि 5 दिसात बागा बिचार एक ड्रावनिंग जाले आनी आज सकाळी ताज्या कडेन सावथांक आज एक ट्युरिस्ट बुडोवन मेलो. आमकां वायट दिसता. आनी हो आमचो गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत महाराष्ट्रान आतां इलेक्शन आहा 21 तारखेक जाल्यार ते बॉम्बे प्रचाराक वयता. हांगासर लायफगार्डांचे ताका कितेंच पडांक ना. सर हेज्या आनी हे आमी हे बंद करच्या पयलीं आमचे भुरगे तेज्या मतदारसंघातले जादाशे भुरगे बाबूक मेळलेले वचान आमचे टुरिजम मिनिस्टरा जाल्यार तेणी आमकां सांगलें तुमचें कितें जावचें ना. तुमकां जायना जाल्यार कामां सोडा. गव्हर्मेंटान आमकां सांगपाचें तुमी घरा चला आनी परत आतां इलेक्शनय आहा न्हू आमी आनी वोटींग करिना मागीर. आज एक जाला इन्सिडंट. जो इन्सिडंट आमी जर थंय आसले जाल्यार जायना आसलें. आमचेर अन्याय करना जाल्यार हे 2 इन्सिडंट जावंक शकनासले. ते बुडूं आसले पूण आमी तांकां वाटयताले जिवन दिता आसले. पण आमी नासल्या कारणान त्या 2 जाण भुरगे मेले. अशें जावचें न्ही. गव्हर्मेंटान बी आमचेर मातशें कितें हें करचें लक्ष दिवचें आनी आमकां कितें तरी बरी सवलत दिवची. आतां आमची एज बरी आसा म्हणजे 30 ते 40 वर्सां आसा. 45 वर्सां नंतर आमच्यांनी पोवपा जावपाना. तेन्ना आमचो तेन्ना आमी कितें करपाचें. आमी ते कंपनी म्हणटली की कितें बाबा तुमच्यान पोवपा जायना तुमी चला घरात. आमी तेन्ना रस्त्यार बसपाचें भीक मागपाक. हेजेर गव्हर्मेंटान थोडो विचार करूंक जाय. पयलीं 15 तारखेक घालताले सॅलरी. आतां ते 20-25 तारखेक करपाक लागले. 2 म्हयन्यांनी एक फावटी सॅलरी घालपाक लागले. सारके टायमार म्हणटी पावना. आमकां बँके स्टॉलमेंट भरताले आमकां पेलावटी पडटा. म्हाका एक सांग फुक्याचें काम केल्ले भशेन करता ते सद्या तेंकांय घरदार आसा तेंची फामील आसा तेंची बायल भुरगीं आसा तेंकांय खंय तरी फायदो जावपाक जाय. सगळे गोंयचे भुरगे ना म्हणजे 600 लायफगार्ड आसा ते 600 लायफगार्ड सगळे 600 जण रस्त्यार आयले जाल्यार म्हाका एक सांग हे बेकार रावले जाल्यार हेंच्या फामिलीक कोण सरकार पोसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.